प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयज आमी सुम्य जेजूच्या रुपांतराची परब समारंभता. वी आर सेलिब्रेटिंग द ट्रान्सफिगरेशन ऑफ आवर लॉर्ड. जेजू पेद्रूक आतांच आमी आयकलां, जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांवाक घेवन उंच दोंगरार वेता आनी ताचें थंय रूप बदलता तें आमी आयकलां. ताचें रूप तोंड सुर्या परी लोकलोकीत जाता, आंगोस्त्र धवी फूल जातात. ह्याच हाचेरूच जेजू आमकां ताच्या शिसांक आनी आमकां सगल्यांक आपल्या महिमा ह्या रुपांतरांतल्यान दाखयता. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमची आवय वा आमची बायल केन्ना एक बरें रांदता जाल्यार आमकां केन्ना ना केन्ना चाखूंक दिता, टेस्ट करूंक दिता. तेच परी आयज जेजू स्वर्गाराज कशें तें दाखोवंक सोदता. आमकां ताचो इल्लोसो टेस्ट कसो दिता, ताच्या शिसांक टेस्ट कसो दिता. आनीक एक भाशेन हें रुपांतर पळयत जाल्यार जेजू ताच्या शिसांक आदी फुडेंच तयार करता. तांकां स्वर्गीय राज्यार भितर सरतले जाल्यार सोंप्या मार्गार चलून तीं पावची नात, पूण कोश्टांतल्यान पावतलीं म्हूण अशें जेजू तांकां दाखोवंक सोदता. स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत जायते कोश्ट दुमाडे आसतले. आनी आयज जेजू ताबूर दोंगरार चडलो, तो तांकां दाखोवंक सोदता की फुडाराक तो कालवारचो दोंगर चलतलो आनी थंय ताका कोश्ट आनी मरण फाव जातलें आनी ताच्या फाटलावदारांकूय तशें जातलें म्हूण आयज दाखोवंक सोदता. आयच्या रुपांतरांत आमी दोग म्हत्वाचे मनीस देखता, ते म्हणल्यार मोइजेस आनी एलिजा. हे दोगूय सुमूर्तीचे आनी प्रवाद्यांचे शिकवणेचे प्रतिनिधी. ते जेजू कडेन उलयतात आनी जेजू ताचें आयकता. हाकाच लागून आमी पळयता जेजू प्रवाद्यांचे आनी सुमूर्तीचे उतरां वाचतालो आनी मानून घेतालो. आनी ताकाच लागून तो ताचें कार्य, देवान दिल्लें कार्य मुखार व्हरूंक तो पावता. जेन्ना मातयेवाचे 5व्या वस्वरान आमी आयकतात, अधिकारी जेजूचेर असो फर्मान घालतात, अशें ताचेर म्हणटात की तो सुमूर्त आनी प्रवाद्यांचें उतरां मोडूंक आयला. पूण जेजू तांकां म्हणटा, सुमूर्त वो प्रवादी हाका काडून उडोवंक हांव आयला न्हय, हांव आयलां तांचे संपूर्णायेक पावूंक. खरेंच तुका सांगता, जेजू म्हणटा, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय सुमूर्तींतलें एक अक्षर वा एक ल्हानशें अक्षर वो अक्षराची लायली एक सुपुल्ली कुरू लेगून ना जावची ना. म्हज्या भावान भयणीनो, सुमूर्त जेजूक लागशिल्ली कित्याक ताणें इते संपूर्णायेन पाळली. प्रवाद्याचीं बाकितां ताचे वरवीं पाळून येतात. जेजू देवाचो संदेश मानून घेतलो आनी देवाची येवजणी प्रमाणें तो आडकोळींक आड लेगीत गेलो. मोगाच्या भावान भयणीनो, आयच्या रुपांतरांतल्यान जेजू आमकां दाखोवंक सोदता की आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय. ताणें देवाचें उतर, प्रवाद्यांचें उतर, सुमूर्तीचें उतर वाचलें आनी तें मानून गेलें. तेच भाशेन तो आमकां सगल्यांक आपोवंक सोदता. आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं म्हत्वाचीं उतरां म्हणल्यार आयचो विशय कसो सेवा धर्मांतूय आमकां तो मेळटा, तो म्हणल्यार तुमी ताचें आयकात. जेजूक आयकूंक जायत्यो उरपोंचीचो लोक येतालो, कित्याक तो दुसऱ्या शास्त्रां भाशेन न्हू, पूण तो अधिकार आसलेले भाशेन तो तांकां शिकयतालो. बऱ्या गवंड्याचो रूपकार याज्ञिका सवय पळोवंक आयज जेजू आमकां उलो मारता. आनी दुसरो सातेर ताचो प्रवादीक ताळो आयकून देवा आनी पेल्याची एकचारान परिशोदीक वाद चलोवंक जेजू आयज आमकां आपयता.
जेजूचें आयकतल्यांक कितें मेळटा? पयले सुवातेर आमच्या क्रिस्ती जिविताक थिराय मेळटा. जेजू म्हणटा, म्हजीं उतरां आयकतात आनी ताचे प्रमाणे चलतात तीं आपलें घर कोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकीं. कोडपार बांदलेलें घर तीर उरता, गोट उरता. तशेंच जेजूचें उतरांचेर बांदलेलें आमचो जिवीत, आमचो भावार तीर उरतलो. दुसरें म्हणल्यार जेजूचें उतर आयकतात तीं आवय आनी भाव भयणी जावचें भाग स्विकारतात. लुकाच्या आविस्वारांत आमी पळयलां, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणी. मोगाच्या भावान आनी भयणो, आमी जेजूचें उतर आयकल्यार जेजूच्या कुटुंबाची वांगडी जावचो भाग आमी फावो जाता. तिसरें म्हणल्यार आमी जेजूचें उतर आयकत जाल्यार सुभागीपण मेळटा. कित्याक जेजू म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळतात तीं खरेंच सुभागी. आमच्या जिवितांत सुभागीपण म्हणजे आमच्या जिवितांत भितरली खुशालकाय, भितरली शांती. आमी जेजूचें उतर आयकत जाल्यार हेंच आमकां फावो जाता. आनी चवथें म्हणल्यार जेजूची उतर पेखोवणी दिता. आमचे कसले जिन्साचे रोग आसात जाल्यार देखून जेजूचे उतराचेर आमी नियाळ केले जाल्यार जेजू आमकां भितरली शांती दिता आनी भितरल्यानूच आमी आमचें जिवितांत पेखोवणी मेळटा. आयज आमी नियाळ करता आसतना देवाचो ताळो आमकां यादनिका वरवीं आयकूंक मेळटा. आमचे यादनीक केरीक आपोवण्या वरवीं आकारलोले आनी संस्कारलोले म्हणयारी आयज यादनिकां पासत भेटयल्लो आयतार. हो आयतार पाळटना देवाक तांच्या वत्या देण्या पासत आमी मागुया. तांचो ताळो आयकून परिशोदीक मनान आमी संगाती वाट चलोवंक वावरुया. आनी जेजून जशीं आपल्या देवाचीं उतरां आयज आमी ह्या रुपांतरांतल्यान पळयतात. एक प्रवादी आनी समोर्तीचे मनीस मोइसेस आनी एलिजा तेजेर दाखयता की जेजू कितलो देवाचें उतर पाळतालो तें आमकां शिकयता. तेंच आमी आमच्या जिवितांत लावूंक, आमचे जेजू भाशेन आमी चलूंक, आमच्या जेजू भाशेन आमी देवाचें उतर मानून घेवंक आनी देवाची कृपा, देवाची बेसांव आमचेर पडोवंक आमी मागुया.